नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देऊलकराचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. गोंय सरकारान खासगी हॉस्पिटलांक कोरोना खातीर लागू केल्लो शुल्क किरकोळ प्रमाणांत उणो केला. आदल्या दराक विरोध जाल्ल्यान आदलो आदेश फाटीं घेवन नवो दर जारी केला. ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर पिरायेच्या 19व्या वर्सा संवसाराक अंतरली. आई माझी काळूबाई ह्या मालिकेच्या चित्रीकरणा वेळार तांकां तशेंच सेटावेल्या 27 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. कोरोना जाल्ल्यान तांकां मरण आयलें. त्यो मूळ गोंयच्यो. वाडे हांगसर गोवा शिपयार्डाच्या मुखावेल्या घरार खडप कोसळून 65 वर्साच्या एके बायलेक मरण आयलें. अग्निशामक दळान थळाव्यांच्या तशेंच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेवन खडपापोंची त्या बायलेची कूड भायर काडली. संजीवनी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांनी शेतकी मंत्र्या सयत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. संजीवनी साखर कारखानो सरकार कशेंच बंद उडोवचे ना म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें. कामाधंद्या निमतान कितलोसोच लोक सावड्डेच्यान वास्कोत येता. तो लोक पयलीं सावन रेल्वेन प्रवास करीत आयल्यात. त्या खातीर वास्को कुळे प्रवाशी रेल्वे परत सुरू करची म्हूण थळावे मागणी करतात. कोलवाळे बंदखणींतल्यान रामचंद्र येल्लप्पा ह्या कैद्यान पळ काडली. म्हापशें पुलीस ह्या कैद्याचो तपास करता. हो कैदी 2019 सालांत थंय पळून गेल्लो. केंद्र सरकारान मान्य करून घेतिल्ल्या शेती विधेयकाच्या आड विविध शेतकरी संघटनांनी पणजे आझाद मैदानार केली निदर्शनां. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.